गीत घेऊया I-16 मोजे पासोत, पेज 127, I-16. Polion makapagkat, ayo Jesus ogan, getlos olmo godian, gori belasharan, itlekele asun, moje katir Jesus, kitekele asun, ave Jesus pason. बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. देव आमचे वरवीं आपलें बरेपण विस्तारता ह्या विशयाचेर एक उर्साची वाट आमी सांगतल्यो. हांव ह्या संवसारांत कित्याक आसा काय, देवान म्हाका ह्या संवसारांत कित्याक धाडला काय, असले प्रश्न जायत्या जाणांच्या मनांत घुंवतात. आमी ह्या संवसारांत आसाव आनी देवान आमकां ह्या संवसारांत धाडल्यात जाल्यार खेरीत कारण आसा. देव आमचे वरवीं आपलें बरेपण ह्या संवसारांत विस्तारूंक सोदता. देव आमचे वरवीं आपली येवजण शार्ती पावयता. देव आमचे वरवीं आपलें आसणें ह्या संवसारांत आजीर करता. देव आमचे वरवीं दुसऱ्यांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटा. पवित्र पुस्तक वाचल्यार आनी नियाळल्यार देव जायत्या जाणां वरवीं आपलें बरेपण, आपली येवजण, आपली सोडवण आनी आपलें आसणें ह्या संवसारांत आजीर करता. सगल्यांचें जिवीत सारकें आसना, पूण तरूय आसतना देव आपले सोडवणेच्या वावरांत तांचो वापर करता. ह्या कुर्साचे वाटेंत असल्या थोड्या मनशांच्या जिविताचेर आमी नियाळ करून आमच्या जिविताचीं पावलां नव सोरूंक आमी प्रयत्न करुया. पयलें स्थान जेजूचेर मोरणाचें फर्मोण मारता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. एलिजा प्रवादी. अहाब राजा आनी ताची गोरखान जेजेबेल नाबोताक जिवेशी मारून ताचो दाका मडो आपलो करतात. असल्या वेळार एलिजा प्रवादी भियेनासतना अहाब राजाचें वायट ताच्या तोंडार सांगता. आज समाजांत जायती ओनीत जाल्ली दिसता. आडगां नाडगां करून दुसऱ्याचें आपलें करतात. फोटी गोवाय दितात, दुसऱ्यांचेर फर्मोण मारतात. असल्या वायटाचेर हांव म्हजो ताळो उबारतां काय? ओनीत जाल्ल्यांक न्हीद दिवंक हांव वावुरतां काय? मोगाळा जेजू, तुजो गुन्यांव नासतना तुजेर मोडणाचें फर्मोण मारलें. ओनीत जाता थंयसर नितीचो ताळो जावंक आमकां तुजे कृपेन भोर. काकळूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान जेजूच्या खांद्यार खुरीस घालतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. जॉब प्रवादी. तो बरो आनी प्रमाणीक मनीस आसलो. देवाक भियेतालो आनी वायट पयस करतालो. तो देवाचो मोग करतालो आनी देव ताचो मोग करतालो. पूण अकस्मात ताच्या जिवितांत दूख, पिडा येता. असले परिस्थितींत जॉब देवाचेर शीण करिना, पूण देवान दिल्लें देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं असल्या उतरांनी देवाक तो विस्वाशी रावता आनी देव ताका नव्यान आपल्या देण्यांनी भरता. जिवितांत
कश्ट दूख पिडा येता तेन्ना आमी देवाचेर शीण करता काय जीव सोडून दिता काय? मोगळा जेजू, आमच्या पातकांचो जोड खुरीस तुज्या खांद्यार घातलो, पूण तुवें तो मोगान आनी खालतेकायेन उबारून व्हेलो आनी आमकां सोडवण फावो केली. आमच्या जिवितांत कश्ट दूख पिडा येता तेन्ना तुजीच खुशी आमी समजून घेवन तुकाच विस्वाशी रावंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलोत आमची खोर. तिसरें स्थान जेजू पयले पावट धोरणीर पडटा. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. दावीद राजा, मनशा भाशेन देव पडयना, मनीस बायलें रूप पडयता, पूण सर्वेस्पर काळीज पडयता. देव दाविदाचें काळीज पळोवन ताका आपले पोरजेचो राजा मागता. दावीद पातकान पडटा. बातसेबा हे वस्तुरी लागीं कुडीचो एकवट करून उरियास तिच्या घरकाराक वीस जिवेशी मारून तिका आपली करता. नातान प्रभाद्या वरवीं देव दाविदाची चूक दाखोड करता तेन्ना दावीद देवा लागीं बोगसणें मागता आनी देव ताका बक्षिता. आमी मनीस असोक्त म्हणटोच आमी चुकता आनी पातोक आदारता. पातकान पडटोच आमी देवा लागीं बोगसणें मागता काय? आमच्या पातकी जिविताची चाल बदलता काय? मोगळा जेजू, आमच्या पातकांचो खुरीस घेवन तूं धोरणीर पडलोय, पूण आमकां पातकांतली सोडून तूं उठलोय आनी कश्टांनी फुडें वाट तूं चल्लोय. आमचें पातोक ओळखून बोगसणें मागून नव्यान जिविताचीं पावलां मारूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलोत आमची खोर. Moshi patka geyu dialo zordat nodi Riglo magir molia bislorok gama itle kelasun moshi katir jesun gite kelasun ave jesu pasu. चवथें स्थान जेजू आपल्या आवयक भेटता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. रूत ओस्तोरी. एके विदेशी ओस्तोरियन पर्यान देवाचेर आपलो विस्वास दवरलो जाल्यार देव आपली कोणवाडाय दाखयता. रूत आपल्या बापायक, आपल्या आवयक आनी काशा जोल्म देश सोडून आपले सासूमाय फाटल्यान वेता आनी तिचे सोबें आपलें बरेंपण दाखयता आनी अशे तरेन सर्वेस्पर देव तिका आपल्या आशिर्वादान भरता. थोड्या कुटुंबांनी सासूमायेक आनी सुनेक पडना. दीस आनी रात एकामेका लागीं झगडत आसतात. सासूमायेन आनी सुनेन एकामेकाचो मोग केल्यार आपलो कुटुंब तांणी भागिवंतपणी वाडोवंक जाता आनी देवाची बरेपणां अनुभवूंक ती पावतात. मोगाळा जेजू, तुजी आवय तुजें सवें आनी दुसऱ्या सवें मोगाच्या संबंदान जिवन देवाची बरेपणां अणभवूंक दिल्ली. आमी आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाचो मोग करून आमचें कुटुंब भाग्यवंतपणी वाडोवंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची खोर. पांचवें स्थान सिरेनेचो सिमांव खुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता.
पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. दानियल प्रवादी. दानियल एक प्रमाणीक आनी देवाचेर विस्वास दवरून जियेतलो मनीस आसलो. दारियोस राजाचो हुकूम पाडिनासतना दानियल दिंबेर पडून देवाक मागणी करता आनी देवाक वाकाणटा तो सांपडटा. ज्या देवाची सेवा इतल्या विस्वाशीपणान तुवें केल्या तोच देव तुका सोडयतलो अशें म्हणून राजा दानियलाक शिवाचे कोणींत उडयता. देव आपल्या दुताक धाडून शिवाची दाणां बंद करता आनी दानियलाक कांयच वायट जावंक दिना. हें पळोवन दारियोस राजा प्रितुमेचेर जियेतल्या सगळ्या राष्ट्रांच्या मनशांक, पोरसांक आनी सगल्यो भासो उलयतल्या लोकांक अशें बरयता. हो म्हजो हुकूम. आख्ख्या म्हज्या राज्यांत सगल्यांनी दानियलाच्या देवा मुखार भिरांतीन कामचें, कित्याक तोच जिवो देव, तो सदांकाल जियेता. ताच्या राज्याचें केन्नाच निसंतोण जावचें ना आनी ताची राजवडकी तोखतली सदांच सर्वदां. तो थारोवन दिता, सुटका दिता. आमच्या जिवितांत देवाचेर विस्वास आमी कितलो ठेवता काय? आमच्या कश्टां आडकोळी वेळार देव आमचें बोड म्हूण मानून घेता काय? मोगाळा जेजू, सिरेनचो सिमांव तुजो जोड खुरीस आपल्या खांदार घेवन आपलो मोग आनी सेवेचें काळीज तुजें सवें दाखयता. आमी सगल्यांनी खेरीत भाशेन दुसऱ्या धर्माच्या भाव भयणां सवें मोगाच्यो कोन्यो आदारून तुजो मोग आनी तुजी ओळख तांकां दिवन तुजें गोवाय जावंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकळूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. सवें स्थान वेरोनिका जेजूचें मुखामोळ पुसता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. सुजाना. दोग मालगोडेस सुजाना लागीं कुडीचो एकवट करूंक सोदतात, पूण सुजान सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार पातोक करूंक सोदिना. देखून दोगूय मालगोडे तिचेर आरोप घालून तिका मरणाचें फर्मोण फावो करतात. असल्या वेळार देव दानियल प्रवाद्या वरवीं सुजानाक मरणांतली वाटायता. आमची जण एकल्याची कूड पवित्र मंदीर जावन आसा. म्हजे आनी दुसऱ्यांचे कुडीक हांव मान दितां काय? दुसऱ्यांचे कुडीची आमी आस करता काय? दुसऱ्यांक वायट नदरेन पडयता काय? मोगाळा जेजू, वेरोनिका तुजें मुखामोळ पुसून तुजें मुखामोळ नितळ कोत्ता. आमची जण एकल्याची कूड पवित्र मंदीर जावन आसा. आमचे कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक आमकां तुजी कृपा बोर, आमकां तुजे कृपेन बोर. काकळूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. सातवें स्थान जेजू दुसरे पावट दोनीर पडटा. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. सोलोमन राजा. सर्वेस्पर सोलोमनाक बुद्धीचें आनी विवेकाचें गिन्यान ग्रेसकाय आनी मोहिमा दिता. पूण सवकास सोलोमनाचें काळीज पोरक्या देवाशी ओडून वेता. सोलोमन सगल्या काळजान सर्वेस्पराचो पाटलाव करिना. कुड्या देवाक तो बोजूंक लागता. व्हडपणान भरून आपस्वार्थी जावन सोलोमन देवाक पासून बी सोदता आनी आपलेंच निसंतोन करून घेता. आमच्या जिवितांत सुबार तरेचे कुडे देव आसात. टीव्हीक, भाटांक, पयशांक, गाडयांक, जनावरांक, मनशांक आनी सोबार वस्तूंक आमी आमचो देव केला आनी खऱ्या रोचणार देवाची भक्ती आमी विसरल्या. मोगाळा जेजू, कुर्साच्या भारान तूं दुसरे पावट दोनीर पडलोय, पूण तुज्या बापाची खुशी शार्ती पावूंक तूं उठलोय
आनी फुडली वाट चल्लोय. कुड्या देवाची सेवा करून देवाचे नोदरे मुखार दोमणीर पडले. एकाच नीज आनी जिव्या देवाची आमी सेवा करूंक आमकां तुजी कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. Jézus moje खातीर मागलेचेर म्हण कुडीर कालो माथ्यार लेगून काट्या मुकुट रंगून इतले केला आसून मोजे खातीर जेजून कितें केलो आसून हांवें जेजू पासून. 8वें स्थान जेरुसलेमच्या ओस्तुऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरनिपाड नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. जेरेमियस प्रवादी. जेरेमियस प्रवाद्याक देवान उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, नास करूंक आनी खाला बुडोवंक, बांदूंक आनी वंपूंक आपयलोलो. जुलूम आनी निसंटोन ही ताच्या संदेशाची मुखेल उतरां आसलीं. जेरेमियास एक शांतीचो मनीस, तरीय आपल्याच लोकांचेर, राजांचेर, यादनिकांचेर, खोट्या प्रभाद्यांचेर, राष्ट्राचेर पर्यंत तो सदांच झगडीं आनी वाद करतालो. ताका एक कार्य दिलोलें आनी ह्या कार्याक लागून ताका जायतें सोंसचें पडलें. पूण हे जबाबदारेक ताच्यान ना म्हणूंक जालें ना. ताणें आपली दूख खंत मागण्यांत वर्णिली. म्हाका सदांच दूख खंत कित्याक? जायते फावट आमी आमच्या जिवितांत जबाबदारी नाकारता. देवाचो वावर हांवेनूच कित्याक फुडें व्हरचो असले प्रश्न आमी करता. देवाचें कार्य फुडें व्हेल्यार आमी केन्नाच सांडचे नात पूण आमी विसरता. मोगाळा जेजू, तुजे कोश्ट पळोवन जेरुसलेमाच्यो ओस्तुऱ्यो दुखांनी रोडूंक लागल्यो तेन्ना तांकां तुवें बुजवण फावो केली. तुजें बरेंपण विस्तारूंक आमी कश्टवता तेन्ना आमकां तुज्या बोळान बोर आनी आमच्या दुखांत बुजवण फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 9वें स्थान जेजू तिसरे फावट दोनीर पडटा. पोरनिपाड नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. जोनस प्रवादी. सर्वेस्पर देव निनिवेच्या शारांतलें नश्टेपण पळयता आनी त्या शाराचें देव निसंटोन करूंक चिंता. आनी हो आपलो संदेश दिवन देव जोनास प्रवाद्याक निनिवेच्या शारांत धाडटा. आनीक 40 दीस आनी निनिवेचें निसंटोन जातलें. हो संदेश आयकून निनिवेचो लोक देवाचेर बाबाड दवरतात आनी आपलें जिवीत बदलतात आनी देव तांकां बक्षिता. आज सोबार तरेनी देवाचो संदेश, देवाची शिकवण आमकां फावो जाता. पूण आमी देवाची शिकवण आमच्या जिवितांत पाळचे बदलेक वायटवें जिवीत जिवन आमीच आमचें निसंटोन करून उडयता. मोगाळा जेजू, आमच्या पातकांचो खुरीस व्हरूंक तुका सोंपें जावंक ना. तुका खूब कोश्ट पडले. कोश्टांतल्यान तुवें आमकां सोडवण फावो केली. आमच्या जिवितांत आसलेल्यो वायट संवयो सोडून दिवंक आमकां खूब कोश्ट पडटात. आमच्या जिविताचें निसंटोन करचे बदलेक तुजी शिकवण पाळून नव्यान जिविताचीं पावलां मारूंक आमकां तुजी कृपा दी.
काकलूत आमची कोर सोम्या काकलूत आमची कोर. दावें स्थान जेजूक विंगडो कोत्तात. पोरणी पाड नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. जुजे जाकोबाचो पूत. जाकोबाक आपल्या हेरां सगल्या पुतां परस जुजेचो अदीक मोग आसलो, कित्याक तो ताचे म्हातारे पिरायेर जल्मलोलो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचें आंगडें केल्लें. आपल्या सगल्या पुतावन बापूय जुजेचो ओगळो मोग करतालो तें पळोवन दुसरे भाव ताका जळटाले आनी ताका ते बरे भाशेन देखो सोको करिनासले. एक दीस तांकां बरी संदी फावो जाता. ताचे भाव ताका धरतात आनी इस्माएलितांक रुप्याच्या 20 नाण्यांक विकतात आनी जुजे इजिप्तान पावता. रोगतान बुडयल्लें जुजेचें आंगोस्र हाडून ताच्या बापाय लागीं दितात आनी जुजेक रानवटी मोनजातीन गिरासलो म्हूण सांगतात. जुजे इजिप्तान वाडटा आनी व्हड मनीस जाता. दुखोल पडटा तेन्ना जुजेचे भाव इजिप्तांत जुजेशी पावतात तेन्ना जुजे तांकां बोक्षिता आनी आपल्या बापायक आनी आपल्या भावांक जेवण खाण आनी आसरो फावो करता. आमी आमच्या जिवितांत सबार पावट बोगसणें दिवंक विसरता. दुसऱ्याचें बरेंपण आमच्यांनी पळोवंक जायना. नसायेन आमी दुसऱ्यांक सोकला उडयता. मोगाळा जेजू, आमचें पातकाचें आंगलें काडून तुज्या मोगाच्या आंगोस्त्रान आमकां न्हेसोवंक तुवें तुकाच विंगडो करून दिलोय. तुजी शिकवण आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत पाळून तुजोच मोग विस्तारूंक वावुरता तेन्ना आमीच कुटुंबाची वांगडी आमकां दुखयतात, अपमान करतात आनी विकून दितात. असल्या वेळार तुजो अदीक मोग तांचे सवें दाखोवन तांच्या जिवितांत बरेंपण हाडूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. Solo Gesù Calvar, Uban kuris kandar, Zalopat kaboli, nirmol devasheli, itle kelasun, Moshe kater Jesun, kite kelasun, Aves Jesu asun. 11वें स्थान जेजूक खुर्सार खेळायतात. पोरणी पाट नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. आमोस प्रभादी. तो थेकोवाचो घोवडी. तो प्रभादी न्हय आनी प्रभाद्याचो पुतूय न्हय, पूण सर्वेस्परान ताका हिंड चोरयतालो थंयचो आपोवन इस्रायलाक बाकीत करूंक पाठयलो. थोड्याच काळार ताणें आपलें मुणयारपण चलयलें. मागीर ताका इस्रायलांतलो भायर घातलो आनी तो आपल्या आदल्या वावराक परतलो. जेरोबोआम दुसरो हाच्या काळार ताणें आपलें मुणयारपण चलयलें. त्या काळार ग्रेस्तांनी गरिबांक फटयल्ले. बरो सेवाधर्म केल्लो, पूण तातूंत देवाची भक्ती नासलोली. तेन्ना आमोसान देवाच्या नांवान उलोवन भ्रश्टाचारी जिविताचेर, समाजीक अनितीचेर, तोंडापुरती भोक्तींचेर खोरायेन निशेध मारलो. आमच्याय जिवितांत खऱ्या काळजा मनान आमी देवाची भक्ती करता काय? मिसा बेटेंत आमकां संदेश मेळटा तो आमी जिवितांत वेव्हारान घालता काय? मोगाळा जेजू, तुजो कसलोच गुन्यांव नासतना तुका खुर्सार खेळायल्लो. रोगत वारोवन मरूंक पासून पडलें जाल्यार
फाटीं सरोनासतना वाटेचेर वायटाचेर निशेध मारूंक आमकां तुज्या बोळान बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान जेजू खुर्सार मरता. पोन्नी पाड नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलोय म्हूण सगलो संवसार. आमी थोडो वेळ आतां दिमेर सारुया. एक आवय आनी तिचे पूत भावार्था खातीर जीव दितात. समोर्थ आडवाडटा तें दुकराचें मांस खावचें न्हय म्हूण सोयती आनी झरमण मारून राजा आवयक आनी तिच्या 7 पुतांक बोळ करता. पूण एकल्याच सर्वेस्पराचेर आपलो भावार्थ दवरून सर्वेस्पराच्यो आज्ञा पाळून भावार्था खातीर आपलो जीव दितात. आज जायते सुवातांचेर क्रिस्तांव भावां भयणांक जायती पिडापीड दितात. पूण ही क्रिस्तांव भावां भयणां भियेनात, देवाक विस्वासी रावतात आनी आपल्या रोगतान लेगून भावार्थाक घोवाय दितात. हांव भावार्थान जियेतां काय, भावार्थ परगोडटां काय, जिवितांतले वागणुकेंतल्यान भावार्थाक घोवाय दिता काय. मोगाळा जेजू, आमच्या मोगा पासत तूं खुर्सार मेलोय. कसलेय परिस्थितीन तुजो मोग विस्तारूंक आमी फाटीं सरोन जावंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 13वें स्थान जेजूक खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपान घालतात. पोन्नी पाड नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलोय म्हूण सगलो संवसार. सामुएल आनी हन्ना आनाक भुरगें बाळ नासता तेन्ना देवाक पांय पडून आनी आपलीं दुकां घडोवन दीस आनी रात आपल्याक भुरग्याचें देणें फावो कर म्हूण मागता. देव तिचें मागणें आयकता आनी पूत जल्मतोच अन्ना ताका सामुएल म्हूण नांव घालता आनी ताका देवाचे सेवेक भेटयता. देव सामुएला लागीं उलोवन आपल्या मोड्यान ताका वावर करूंक आपयता. देव आपल्या मोड्यांत वावर करूंक जायत्या जाणांक आपयता. थोडीं देवाच्या उल्याक कान दिवन ताचो पाटलाव करतात जाल्यार थोडीं देवाच्या उल्याक बेपरवा करतात. थोडीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक आडकोड्यो घालतात. मोगाळा जेजू, तुज्या आवयन तुज्या वावरांत तुका केन्नाच आडकोळ घालूंक ना. बापाचें राज बांदूंक आनी विस्तारूंक तुजे आवयन तुका आपलो पुराय सांगात फावो केलो. आमी पवित्र सुबेच्या वावरांत आडकोळीचो फातर जावचे बोदलेक देवाचो वार मोगान आनी सांगातांक करूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान जेजूक फोंडांत निकिपितात. पोरणी पाड नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलोय म्हूण सगलो संवसार. मिका प्रवादी. एक जुदेव आनी तो हेब्रोनाचे ओस्तुमतेक आसलेल्या मोरेशेत ह्या खेड्या गांवांत रावतालो. जशें आमोस प्रवाद्यान राष्ट्राचेर ओदृश्ट येतोलें म्हूण बाकीत केलोलें, तेच तरेन जुदाच्या राष्ट्राकूय घडटलें म्हूण मिका प्रवाद्यान बाकीत केलें. आनी ह्या ओदृश्टाचें घराणूय तेंच आसलें. लोकांचेर ओनीत करतात, जुलूम करतात, तांकां देव खास लायतलोच. देव आपल्या लोकांची नीत करून तांकां खास्त लावंक येतलो. ह्या प्रभाद्याक व्हड बोरमोनसो आसलो. तो आमोस प्रभाद्याची शिकोवन ओदीक इस्कुटावन सांगता
आनी एफ्राता राजा जल्मतलो म्हूण बाकीत करता. हो राजा सर्वेस्पराचो हिंड सोंसणीकायेन चलयतलो म्हूण सांगता. आमच्या जिवितांत कश्ट दूख पिडा येता तेन्ना आमी बरोबांचो सोडून दिता काय, बरोबांच्यान आमच्या जिविताचीं पावलां आमी मारता काय. मोगाळा जेजू, तूं मोरतोच आनी तुका फोंडांत निकिपितोच. शिसांचो घोडयेक बोरवांसो आल्लो, पूण तुज्या पुनर्जिवणपणा वरवीं बोरव्याशाचीं किरणां फांकून तांचो बोरवांसो जिवो जालो. कसलेय परिस्थितीन जीव सोडिनासतना आमच्या जिवितांत सदांच आमी बोरवांशान जिवंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कर. चोट्या चोट्या लोटून पडलो जेजू आपलो, मुठ्यो कोटी मारून उबो केलो ओडून. इतले केला आसून म्हजे खातीर जेजून कितें केलो आसून हांवें जेजू पासून. शेवटाचे मागणे. मनीस बायले रूप पळयता, पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. आमच्या जोण एकल्याच्या जिविताचेर नदर मारल्या आमचे काळजांत देवाचो मोग आनी देवाचें बरेपण विस्तारपाची व्हड खुशी आसा. हांव कसलोय मनीस जावं, देव आमचो मोग कोत्ता आनी आपणाक जाय त्या वेळार आनी आपणाक जाय ते भाशेन आमचे वरवीं आपलें बरेपण विस्तारता. मोगाळा जेजू, तुजीच खुशी आमचे सोबेत जावं आनी तुजेंच बरेपण विस्तारूंक आमी वावरूंक तुज्या बरेपणान आमकां बोर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पना पासत एक आमच्या बापा एक नमन मरेत मोहिमा बापाक म्हणया. आमच्या बापा सुगीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर चठाय आसा, वस्तुऱ्या मदें तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां. आमेन. एक आमच्या बापा एक नमान मरे तुमच्या इंतेसांव पासत मनांत हाडात तुमचें इंतेसांव. आनी जाणीं आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तांची मागणी विनंत्यो आमी देवा मुखार मांडया. एक आमच्या बापा एक नमान मरी म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर चठाय आसा, वस्तुऱ्या मदें तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार. आमेन. आनी सोर पुदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. Studiace far, Jesus.
तुझे